नमस्कार. आज आमच्या बरोबर असा राजमाची कार्यावळीत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे सर्वे सर्वा सुप्रिमो म्हणून येता आमी तांकां, ज्यांच्यांनी गोंयकार आणि गोंयकारपण गोंयकार आणि गोंयकारपण हो नारो घेवन 2017 वेंचणुकेत उडी मारली गोवा फॉरवर्ड पार्टी घेवन, आणि 4 जाग्याचेर 4 तांचे उमेदवार असले, तातूंतले 3 उमेदवार जिखले, 1 जण हारलो. असो विजय प्राप्त करपी जो मनीस आज आमच्या समोर बसला ताचें नांव आसा विजय सरदेसाई. हें तुमकां सांगपाची गरज ना, तुमी पळयल्या बरोबर ताका वळखले आसतले. विजय बाब, एक पयलो प्रश्न विचारीन दिसता की तुमी असो आरोप करता, म्हणजे राजकारणान आरोप हे जाताच, आणि तुमी भाजपाचेर आरोप करता की भाजपा हे जिखपा खातीर फटींगपणां करता. हो आरोप तुमी करता आसतनाच तुमी स्वता जावन तुमी भाजपाक सपोर्ट करता अशें काँग्रेस म्हणटा. असो काँग्रेस तुमचेर आरोप करता, हाजेर तुमकां कितें सांगपाचें? ना, भाजपाचेर आरोप करप म्हळ्यार भाजपाक सपोर्ट कशें करप जावप? प्रश्न तुमचो सादो आहा की भाजपाचेर हांव आरोप करता की भाजप चीट करनासतना, जिखूंकपणा करून नासतना जिखूंक शकना म्हणून. आतां हें तुमी रिजर्वेशनाचें आनी डिलिमिटेशनाच्या मॅटराचेर कितें जालां तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. सुप्रीम कोर्ट त्या मुद्द्याचेर आमी उसरा मागीर वया, पण ताच्या पयलीं हांव म्हणटा की तुमी जेन्ना म्हणटा की भाजपा चिटींग करून जिखता आनी ते जिखल्या उपरांत तांकां गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक जेन्ना सपोर्ट जाय पडटा तेन्ना तुमी सपोर्ट करतात. ना ना, तशें न्ही. पळय, सपोर्ट करपाच्या टायमार जें सिच्युएशन आशिल्लें तें सिच्युएशन फुडें येवचें ना. कित्याक एक म्हणल्यार तेन्ना काँग्रेसीनूय आमकां सामकें टू द कॉर्नर उडयलेलें. आमी 3 जाण 4 भितर जिखून पसून आमची स्ट्रायक रेट 75% आसतना पसून आमचे शिवाय सरकार काँग्रेस घडोवंक सोदताले. ताका एक धडो शिकोवपाक आमी पर्रीकाराक हाडलो. पर्रीकाराक हाडून आमी गोंयकारपणाचो सरकार केलो, कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर सरकार केलो. आमी सरकार बीजेपीचो आनी तांची एजेंडा, तांचो कोळसो, तांचे तनमाड, तांचे डबल ट्रॅकिंग हाजो सरकार करूंक नाशिल्लो. आमी गोंयकारपणाचो सरकार केल्लो आनी आमकां ते सरकारांतले काडले कित्याक तांचो एजेंडा तांकां हाडूंक जाय आशिल्लो, आनी तें करपाक काँग्रेसींतले तांकां होलसेलान आमदार विकते मेळ्ळे. यात आमी रातचे घेतले आनी तांची मेजॉरिटी केली. तें जालेंच, पूण हांव जेन्ना बीजेपीचेर चिटर्स म्हणून जो तांचेर चार्ज करता, हो चार्ज सबस्टेन्शिएट जावपाक देशाचे सर्वोच्च न्यायालयान पसून ताजेर तांकां सर्टिफिकेट दिल्लें आहा. हो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा सर्टिफायड चीट, म्हळ्यार तो कार्ता द फटींग म्हणून ताका सुप्रीम कोर्टान लेबल दिल्लें आहा. हें हांवें न्ही, हें जी ऑर्डर आयल्या रिजर्वेशनाच्या मॅटराचेर, थंय सरकार असंविधानीक रुपान कसो वागता, भारताच्या घटनेक कशें सोलार मारून फुडें सरता, हें क्लियर दाखयलेलें आहा. आनी हें म्हाका दिसता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पसून लज ही. कित्याक 2019 जेन्ना ताणें परती पावर ताका मेळ्ळी तेन्ना ताणें हें भारताच्या संविधानाक माथेर टेकोवन पार्लमेंटान तो भितर सरिल्लो. हें भारताचें संविधान, आमची घटना, हें प्रमोद सावंतान माडयलें. म्हळ्यार जें प्रधानमंत्र्यान माथ्याक टेकयलेलें तें प्रमोद सावंतान माडयलें, आनी हें सर्वोच्च न्यायालयान प्रूव करून दाखयलें. तांचेच आदवोगाद व्हडले तज्ञ जे आशिल्ले, मुकुल रोहतगी जो आदलो सॉलिसिटर जनरल, आतांचो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हे व्हडल्या लोकां फुडें प्रूव जालें. म्हणटकीर हाजे फुडें म्हाका दिसता भाजपाक कसलोच आदार ना सांगपाक, नैतीक अधिकार ना की आमी फ्री अँड फेअर इलेक्शन ओ डेमोक्रेटीक मिन्स म्हळ्यार लोकशायेच्या पद्दतीन वेंचणुको करपाक सोदता म्हणून पसून तांकां सांगूंक येना. आयचीच खबर आतां आमी बिजनस एडवायजरी कमिटी मिटींग सोंपून आयल्या, थंय आमी मागलें की तुमकां बजेट पास करूंक जाय, बजेट वोट ऑन अकाउंट घेवन पास करात, पूण ताजे फुडें जे प्रश्न आसतले, जी अश्युरन्सां येतलीं, ही सगळी वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जातली. म्हणटकच तें तुमी सगळेंच पोस्टपोन करा म्हणून सेशन. हें सरकार तो काना मनार घेवपाक तयार ना मुखेलमंत्री, कित्याक ताका कशें तरी बुलडोज करपाक जाय. ताका हें संविधान आनी लोकशाय म्हणटा ती ताजेर तकलेंतलीच गेल्ली आहा. ताका जो
माल तकलेक माल ना हो नंबर हो जो 27 काय कितें तो नंबर ताणी जो केला हो काय 23 कितें तो नंबर ताच्या माथ्याक मारिल्लो आहा. ताका दिसता आमचे कडेन नंबर आसा आमच्यान जाय तें करूं येता. आनी लोकशाहीक जे पिलर्स आसात म्हळ्यार मिडिया आहा, ज्युडिशरी आसा, हांचो रोल आनी लेजिस्लेटीव रोल हें हाजे भितर जें रिलेशन आहा हें तो विसरला कंप्लीट. पण आता समजा तुमकां एक प्रश्न विचारलो असो, तुमी म्हणटा न्ही की बीजेपी फटींगपणां करून जिखता, होच मुद्दो जर फुडें व्हरपाचो जालो जाल्यार लोक तांकां जिखून दिता. लोक जिखून दिता म्हटल्यार कितें, जे मतदार जे आसा ते सगळे मतदार वोटींग करून तांच्याच फेवरान तांकांच जिखोवन हाडटा. खंय जेन्ना जेन्ना जिखोवन हाडटा, जेन्ना जेन्ना बीजेपी जिखता. खंय जिखले. आतां पयले खेपे जेन्ना सरकार केलो तुवें म्हजेर चार्ज केली की ते चिटींग करून ताणें सरकार केलो आनी तूं तांचे बरोबर गेलो म्हणून. तांचे कडेन मेजॉरिटी खंय आशिल्ली. पूण आमी प्रमोद सावंताक खंय मुखेलमंत्री केल्लो. प्रमोद सावंताक कोण वळखतालो तेन्ना, आनी तो खंय आशिल्लो खंयच्या डिस्कशनाक. तो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, इलेक्टेड न्ही. आमी इलेक्ट केल्लो. म्हाजो प्रश्न कितें आसा की हे तुमी जाणा सगळे की ते फटींगपणां करून जिखता, हे तुमी जाणा. हे लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर तुमी कितें केलें? पळय लोकांक तुमी त्या बाबतींत जागरूक करूं ना. लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर जिल्ला परिशद इलेक्शनान जें तांणी केलें म्हळ्यार रिजर्वेशन तांणी एक रातयां पयलीं डिक्लेअर केलें. इलेक्शनां मोबीन गुदिनान स्टेटमेंट केलो की ती फुडें वतली म्हणून, आनी मागीर झप करून बेगीन घेतली. लोकांचे क्रिसमसाच्या बोवाळान कोवीड वाडटना इलेक्शनां घेतली आनी कशें तरी एक बातमी हाडली की बीजेपी स्वीप्स पोल्स. इतल्याच तांकां जाय आशिल्लें. हें ते म्युनिसिपालिटीकूय करतले हें पयलेच विचार आसून आमी एक प्रिएम्प्टीव रीट घाली. तातूंत तांकां एक 3 आठवड्याची प्रॉमिस दिवची पडली. आमी हें जाणा आशिल्ले म्हणून आमी पयलींच बोवाळ केल्लो आनी लोकां फुडें केल्ले. आमच्या मतदारसंघांनी लोकांक भरपूर खबर आसा आनी आज गोंयाक खबर आहा, गोंयाकूच न्ही देशाक खबर आहा की फटींगपणा शिवाय हो सरकार इलेक्शना कडेन वचूंकूच शकना. सो म्हाका, आनी हें हांव म्हणना, हें सर्वोच्च न्यायालय म्हणटा, ताजे खातीर म्हाका अशें दिसता की बीजेपी कडेन नैतीक अधिकार आतां कसोच उरूंक ना. पार्टी वीथ अ डिफरन्स म्हणटा ती नाच ती. इट इज अ डिफरंट पार्टी नाव. आज पर्रीकाराचे मरणाच्या दिसाक आज आमी जेन्ना ताका याद करतात तेन्ना अशें धरूं येता आमच्यान की पर्रीकाराची जी लेगसी आशिल्ली ती कंप्लीट तांणी काबार केल्ली आहा. पर्रीकरायझेशन म्हणून जो प्रोसेस आशिल्लो तो कंप्लीट जाल्लो आहा. सो तांकां आनी कांयच उरूंक ना. ती सगळी काँग्रेस जनता पार्टी जाल्ली आहा. आज आमी जी भासाभास तुमच्या बरोबर करूंक सोदता तें मुख्य कारण आसा कितें की तुमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे सुप्रिमो म्हणटा हांव की तुमी पार्टी 2015 सुरू केली, 2017 इलेक्शनान उबे रावले आनी भरघोस प्रतिसाद यश तुमकां मेवलें, लोकांचोय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आतां तुमी तुमचो मॅनिफेस्टो घोशणापत्र तुमी केल्लें. म्हाका आज तुमच्या बरोबर त्या मुद्द्याचेर भासाभास करपाची आसा. आनी तुमच्या मॅनिफेस्टोन जर आमी पळयलें जाल्यार पयल्यान पयलीं तुमी म्हटलां कितें की तुमी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशनल बोर्ड म्हटल्यार रोजगार उदरगत मंडळची थापणूक करतले अशें तुमी तुमच्या मॅनिफेस्टोंतलो पयलो मुद्दो आसा. ह्या संदर्भान तुमी कितें काम केलां? कित्याक एम्प्लॉयमेंट हो मुद्दो आयज सुद्दां गोंयांक इम्पॉर्टंट. हांव एक सांगूंक सोदतां, आयज एम्प्लॉयमेंट 2 तरेचे आहा. एक सरकारी एम्प्लॉयमेंट, एक प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट. ब्रँड गोवा म्हणटा तो सेल्स. गोंयांत कितेंय जालें जाल्यार तें चलताच. आज गोंय वेस्टर्न इंडियान, सदर्न इंडियन बरी इकॉनॉमी आशिल्लें स्टेट. टुरिजम आमचो वयर सरता. पूण हे गोंयकारांक स्थानीक मनशाक फायदो जाता काय ना, काय जाता काय कोणाक आनी कोणाक जाता हो हाजेर प्रश्नचिन्ह ना. म्हणून 2 सेक्टर्स आमी पळोवंक जाय. एक सरकारी नोकऱ्यो, दुसरें म्हणटा ते प्रायवेट सेक्टरान. सरकाराची स्थिती कितें आहा? आज प्रमोद सावंतान सरकार इतले पोताचेर पावयल्लो आहा की आज सरकार लोन घेता रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करपाक. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हळ्यार मनीस जे आसा तांची सॅलरी फारीक करपाक लोन घेता. हाजे पयलीं खंयच्याच सरकारांनी लोन घेवंक ना सॅलरी फारीक करून. लोन घेतल्यार डिव्हलपमेंटाक म्हळ्यार कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर. हांचेच कंप्लीट म्हळ्यार 12 बिरेस्तार जाल्ले आहा फायनान्स पोजिशनाचे. अशा सिच्युएशनान प्रायवेट सेक्टर आमी टॅप करचो पडटा. प्रायवेट सेक्टर टॅप करपा खातीर हांवें एक गेले एसेंब्लीन बील मूव केलें की 80% रिजर्वेशन इन द प्रायवेट सेक्टर. हरियाणा भशेन गोंयकार मनशाक हे कंपल्सरी आसचें म्हणून. आतां स्पेशलायज जॉब जो आहा थंय तूं भायल्याक हाडूंक शकता, पूण सर्वसामान्य गोंयकाराक
गोंयांत फार्मास्युटिकल सेक्टरान नोकऱ्यो मेळूंक जाय हाजे खातीर आमी बील मूव केलें. जस्ट लायक हरियाणा BJPन आनी जनहित काँग्रेस तांची ती चौतालाची पार्टी आहा तांणी दोगांयनी एक जावन हें बील पास केल्लें आहा आनी थंय कायदो जाल्लो आहा. गोंयांत कायदो जावपाक कोण आडयता म्हणून हांवें हें बील मूव केलां. दीस इज माय इमिजिएट थिंग. आनी हें कित्याक केलां तें सांगता हांव तुका. ह्या दिसांनी हांव डोर टू डोर भोंवता म्युन्सिपालिटी इलेक्शना खातीर फातोर्डान अशे कितल्योच बिल्डिंगो आहा जंय एक 50 फ्लॅटांचे भितर एक 2 फ्लॅट लोक वोटर आहात, उरिल्ले 40 फ्लॅटान सिपलाचे वर्कर आहा. वतनाच बिल्डिंगूच सिपला म्हणटात. म्हळ्यार हें कितें? हे सगळे कारवारचे सदन कॅनराचे नाजाल्यार सावंतवाडीचे हे सगळे लोक येवन हांगा तांकां नोकऱ्यो दिल्ल्यो आहा. सो गोंयकार मनीस खंय गेलो? इतलेंच न्ही, आतां तांचें जेवण म्हळ्यार वडा पाव तांचेच एक रेस्टॉरंटां स्टार्ट जाल्लीं आहा. नांवां पसून तांची अशी घालून फातोर्डान एक इकॉनॉमीच जाल्या, पूण आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो ना. सो हाजे खातीर हांवें हें बील मूव केलां आनी फुडेंय हें आतां येता. पण आमचे गोंयकार भुरगे जे आसा ते गोंयांत नोकऱ्यो मेळना म्हणून गोंया भायर वचूंक लागले. खुबशे जवळ जवळ ह्यो नोकऱ्यो आसा न्ही, ह्यो नोकऱ्यो तांकां मेळूंक जाय म्हणून तांकां मेळूंक जाय म्हणून हांव बील मूव करता न्ही. तांकां मेळूंक जाय म्हणून हांव कायदो करता. एम्प्लॉयमेंट प्रमोशनूच न्ही. I am saying it's a legislation, an act, a bill which will make it compulsory for 80% स्थानिक मनीस to get jobs in Goa in the private sector. कित्याक गव्हर्मेंट नोकऱ्यांचेर कोण डिपेंडंट रावं नाका. BJP जे 10,000 नोकऱ्यो म्हणून सांगता ते लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता, ते फटयतात. एक्च्युअल नोकऱ्यो काडटले ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट परतो एक्सटेंड करपाक परते तुमी तांकां पांय पडचे पडटले. 6 नोकऱ्यां खातीर 6,000 एप्लिकेशनां येतात. 6,000 एप्लिकेशनां भितर 6 लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. 5,994 जे कोण हे आहा तांकां कॅट जातले. तांकां सगळ्यांक म्युन्सिपालिटीक मतां घेतले आनी मागीर तांकां कॅट करतले. ही तांची टायम टेस्टेड पॉलिसी. आनी ही पयर मडगांवान जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो तेन्ना एक BJPच्या वर्करानूच ताका विचारलें, सर ह्यो नोकऱ्यो आसात त्यो परमनंट आसतल्यो काय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसतल्यो काय. मुख्यमंत्र्यान ऑनेस्टली टाट करून सांगलें ह्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसूच आसतल्यो म्हणून हांव सांगूंक सोदता गोंयच्या तरूण पिळगेक हे तांचे अश्युरन्साक पळोवन कांयच तांकां सॉफ्ट कॉर्नर दवरूं नाकात. ह्यो नोकऱ्यो तुमच्या खातीर न्ही, ह्यो नोकऱ्यो ते विकतले नाजाल्यार आपल्या सोयऱ्यांक दितले नाजाल्यार कोणाक दोडामार्गच्या मनशाक हाडून दितले. पूण तुमकां ह्यो नोकऱ्यो आसच्यो. पण गोंयकारांक त्यो मेळच्यो म्हणून तुमी आमी कायदो बील केला. बील मरे तें बील इज अ एक्ट न्ही. हांव कितें म्हणटा, सरकार जर सिन्सियर आसा गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून हांव बील विड्रॉ करता न्ही. लेट अस मेक इट अ गव्हर्मेंट लेजिस्लेशन. सरकाराचें इंटेंशन सदांच कितें आहा, इंटेंशन जर बरें आसा जाल्यार कितेंय करूं येता. सरकाराचें इंटेंशनूच ना गोंयकाराचें. गोंय म्हणटा तें खंय उरलां गोंयांत. गोंयकार खंयच्या हातून उरला. आज तूं टॅक्सीवाल्यांचेर म्हणटात ते ओव्हरचार्ज करता ते. अरे टुरिजम बिजनसान खंयचो सेक्टर आज गोंयकाराच्या हातान आहा. एंटरटेनमेंट सेक्टर भायल्यांच्या हातान गेलो, रेस्टॉरंटां तांच्या हातान गेलीं, टॅक्सी तर तांच्या हातान गेल्यो. सगळे गोवा मायल्स जें तें स्टार्ट केलें जाल्यार गोंयकार गोंयान करप कितें ताणें. ताणें वचप लंडनाक. आमी लंडनाक वतकच कडसून ताचेर टॉंट मारता. सो हाजे खातीर गोंय म्हणटा तें गोंयकारां खातीरूय राखून दवरपा खातीर थोडे कायद्यान दुरुस्ती गरज आहा. कायद्यान दुरुस्ती गोवन ओरिजीन मे नॉट बी सस्टेनेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एक आदवोगादान डिक्लेअर केलां पूण तें आय थिंक इट इज व्हेरी पॉप्युलिस्ट. इट इज नॉट बॅक्ड बाय एनी स्ट्रॉंग एविडन्स दॅट इट इज पॉसिबल. कित्याक वी आर फायनली अ युनियन ऑफ स्टेट्स. आमी फेडरल पॉलिटीन मान धरतात की फायनली आमी एक देशाचे नागरीक म्हणून वतात. पण गोंयकाराचें ओरिजीन जॉबा खातीर करूं येता. जॉबा खातीर करूं येता कित्याक हीच वस्त हरियाणान जाल्ली आहा आनी तेंच बील हांव मूव करता गोंयकारपण राखपा खातीर. आतां दुसरो तुमचो मुद्दो आसलो पळय तो सगळ्यांक परवडटा अश्यो किमती बाजारान आसतल्यो आनी कांय ज्यो जिवन आवश्यक अश्यो गोश्टी ज्यो आसा म्हणल्यार नुस्तें म्हणा किंवा नाल्ल किंवा दुसरे हे बेकरीच्यो ज्यो प्रोडक्ट्स आहा त्यो वाजवी किमतीन मार्केटान मेळच्यो म्हणून तुमचो प्रयत्न आसा. त्या संदर्भात तुमकां कितें यश फावो जाला? पळय, ओपिनियन पोलाच्या टायमार एक स्लोगन आशिल्लो, आमकां नाका भाजी पुरी, आमकां जाय शीत कडी. सो शीत कडी म्हळ्यार कितें? शीत कडी म्हळ्यार तांदूळ, शीत कडी म्हळ्यार नाल्ल आनी शीत कडी म्हळ्यार कोकम आनी नुस्तें. आनी तूं कडी करता ताजी.
आतां नुस्तें जर तूं सबसिडायज करतलो, सरकार नुस्तें सबसिडायज करपा खातीर कितें करता, ट्रॉलर ओनराक सबसिडी दिता. ती सबसिडी ट्रॉलर ओनराक मेळटा ती लोकां कडेन पावता हो प्रश्न आहा. हाजे खातीर आमी एक फीश कॉर्पोरेशन म्हणून चिंत्ताले. फीश कॉर्पोरेशन कित्याक चिंत्ताले, आज दर्यांत LED आनी बुल ट्रॉलिंगा खातीर नुस्तें दवरूंक ना. थोड्या दिसांनी फीश फॅमिन जावपाची शक्यता आहा अशें एक्सपर्ट्स म्हणटात. हे अशे परिस्थितीन आमी वील हॅव टू मॅन्युफॅक्चर फीश, फार्म फीश म्हणटा तें करचें पडटलें. इस्रायलाक वचून आमी तें शिकिल्लेय बी, कित्याक फिशरीज मिनिस्टर आमचो आशिल्लो. चणाक आमच्यान प्रोड्यूस करूं येता इन क्वॉन्टिटीज, जस्ट प्रोड्यूस इट. पूण सरकाराचो इन्व्हेस्टमेंट आसचो पडटलो. आनी हें नुस्तें कोणाक पावप, हें नुस्तें हॉटेलान पावूंक जायना. हें नुस्तें आधार कार्डाचेर तुकाच घेवन मेळूंक जाय. तें तूं कोणा कडच्यान पावयतलो. तूं जर हाडून घरा कडेन पावोंक लागलो जाल्यार नुस्तेकाराचें पोट गेलें. सो ते नुस्तेकाराकूच कशें भितर बरोबर घेवं येता. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान कशें घेतलां की भाजी पावोवपाक नॉर्मल भाजीवालो गोंयकार, तो भाजीवालो जाता, ताका सबसिडायज्ड भाजी मेळटा आनी तो ती भाजी पावयता. हें जर भाजये कडेन करूंक शकता जाल्यार नुस्त्या कडेन करूंक जाता, जावं येता, पूण तकली जाय. हो एक इश्यू जालो. दुसरो जालो नाल्ल. नाल्ल म्हणटा तो कितें आहा, नाल्लाक आतां मायट्स म्हणून दुयेंस जाल्लें आहा. सगळे नाल्ल धाकटे जातात. सो नाल्लाक चडपाक त्रास जाता, पाडेली मेळना. म्हणजे DJ कोकनट म्हणटा तो आमी एक एडॉप्ट केल्लो आनी ताका आमी सबसिडी दिताले. तो 3 पटीन चड आनी अर्द एज ग्रुप हातून मॅच्युअर जाता. म्हळ्यार बाणावलेचो नाल्ल जर 110 दिता जाल्यार हो नाल्ल तुका ऑलमोस्ट 250-300 नाल्ल दिता पर इयर. आनी बाणावलेचो नाल्ल जर तुका 10 वर्सांनी जाता जाल्यार हो तुगेलो 6 वर्सांनी जाता असो नाल्ल. आनी हातान काडूं येता आनी आडसर व्हडलें आसता, 1 लिटर उदक मेळटा तुका. सो हो नाल्ल सबसिडायज करून लोकांक दिवप हो आमचो प्रोडक्शन वायज नाल्ल रेट देंवोवपाची स्कीम आशिल्ली. तिसरें म्हणटा तें जालें तांदूळ. तांदळाक आमी जया आनी ज्योती म्हणटा तें रायस आमी खातात, जे उकडे लोक खातात ते हें खातात. म्हणजे तें करपा खातीर आमी ताका मॅन्युअर सबसिडी, ताका म्हळ्यार आज गोंयांत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांव आसतना ज्यो सबसिडी स्टार्ट केल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता देशान खंय आसच्यो ना रायसाक. सो हे बाय दीस वी आर बेसिकली सबसिडायझींग द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शीतकडी, which is rice, which is coconut and which is fish. हें संपूर्ण एक पॅकेज करपाक आमी पावले ना, कित्याक आमकां टायम मेळना. आनी लास्ट 1 वर्स पर्रीकार जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना अशे मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स करूंक पावले ना, कित्याक ताजी हेल्थ बिगडत गेली. सो हें सर्टनली आमी फुडें करूंक शकता. आनी हांवें तुमकां स्पेल आवट केल्लें आहा आमी कशें करतले तें. आतां गोंयान आनी एक नांवास्तें अशें एक दुयेंतूच म्हणया आमी ताका, जें म्हटल्यार ड्रग ट्रॅफिकींग गोंयान खूब जाता. आनी तुमच्या मॅनिफेस्टोन परत आनी एक आसा, 0 टॉलरन्स टू ड्रग ट्रेड. आतां आमी जेन्ना पळयता न्ही, पणजे जर अशें गेले, खंयची फार्मासी दिसली, थंय फार्मासीचेर त्या होर्डिंगाचेर बरयल्लें आसता फार्मासिस्ट एंड ड्रगिस्ट. एक प्रश्न पडटा, ड्रग म्हटल्या बरोबर कोणाचें लक्ष खंय चल्लें की घोळे वखदांचेर. फार्मासिस्ट एंड ड्रगिस्ट हें थंय आसूं नये अशें तुमकां दिसना? कितें जालां, आमचो सरकार असो आहा जो सरकार गांजा कल्टिवेट करून स्वयंपूर्ण गोंय करपाक विचार करपी हो प्रमोद सावंताची आयडिया आशिल्ली. म्हळ्यार तांदूळ रोवपाचे, भात रोवपाचे बंद करा आनी गांजा असो जेन्ना सरकाराचोच विचार आसता, जेन्ना होच चोकाराम गर्ग म्हणून जो स्टेट इलेक्शन कमिशनर आशिल्लो तो लॉ सेक्रेटरीनी फायल पसून सायन केल्ली, तेन्ना तुमी विचार करा की हे सरकार इज अ ड्रगिस्ट एंड स्टॉकिस्ट सरकार. हो ड्रगिस्टांचोच सरकार. आनी आज NCB नॅर्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो येवन गोंयांत रेडी मारता, गोंयच्या पुलिसाक सांगनासतना. हाजो अर्थ कितें, कित्याक गोंयांत ड्रग ट्रेड हॅज बीन इन्स्टिट्युशनलायज्ड. फूल प्रोटेक्शनान, सरकाराच्या प्रोटेक्शनान ती चलता. आनी ते गोंयचे कोणूच ती बंद करूंक, आळाबंदा ताचेर हाडूंक शकना. म्हणटकच डायरेक्ट तो भानखडे असलो एक बरो क्लीन ऑफिसर तो येवन NCBच्या नांवान हांगा रेड मारता. हाजो अर्थ कितें की गोवा गव्हर्नमेंट इज एक्चुअली प्रमोटिंग द ड्रग ट्रेड एंड इवन द सेंटर इज अवेअर ऑफ दीस. पण समजा तुमचें सरकार फाल्यां पावराचेर येत जाल्यार तुमी म्हणटा की 0 टॉलरन्स फॉर ड्रग. ताजेर पळय, पण 0 टॉलरन्स हो उपाय न्ही ना. 0 टॉलरन्स म्हळ्यार तूं यू हॅव टू रेड इट न्ही, यू हॅव टू हॅव प्रिव्हेंटीव मेजर्स न्ही. ड्रग्स म्हणटा ते कितें, ड्रग्स मेनस वाय इज इट देर. वेन यू से 0 टॉलरन्स,
ऑल टुगेदर तुम्ही ते बंद करपाक शकना असो अर्थ ना ना झिरो टॉलरन्स मिन्स दॅट यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इन एनी विच वे. हें कशें करप? हें करपाक तुवें बरें टुरिजम हाडपाक जाय. बरें टुरिजम म्हळ्यार कितें? फाल्यां जर गोल्फ तुवें क्लब हाडले, थंय ड्रग येना तुका. तूं फक्त ती पार्टी सीन केली आनी कांयच ना. गोंयाक जर मार्केटूच केलें एज अ ड्रग डेस्टिनेशन, देन यू आर गोइंग टू रीप वॉट यू सो. वॉट यू हॅव सोन? यू हॅव सोन टू बिकम अ ड्रग कॅपिटल. आनी सरकार ड्रग कॅपिटल करूंक सोदता हें सिद्ध आहा. कित्याक फायल तांणी मूव केली टू मेक गांजा कल्टिवेशन लिगल. आनी उरला खंयचे? आज गांजा खातीर हाका धरलो ताका धरलो म्हणून पुलीस जे सांगता, अरे तुमीच तांकां डायरेक्ट सांगिल्लें आहा की आमी लिगलायज करता. तांचे लॉ मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडले. वायट कितें? आपल्याक बरें दिसता म्हणटें. आनी सरकाराक नैतीक अधिकार कसलो उरला ड्रग ट्रेडाचेर उलोवपाक? हो ड्रगिस्ट एंड स्टॉकिस्ट गव्हर्मेंट हो. आमच्या गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळ्ळो ना. स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्युशनाचे अंडर मेळूंक शकना. आमी आमचेच कायदे करून कितें तरी ते स्पेशल करप आमचे खातीर. फॉर एक्झाम्पल तुका हांवें म्हणलें ते भशेन 80% जॉब्स फॉर लोकल्स. तशें आमी आमचे भितरूच कॉन्स्टिट्युशनल मेकॅनिझम्स तयार करप. म्हणून भारताच्या संविधानाचे सकल स्पेशल स्टेटस मेळपाक डिफिकल्ट आसतलो, कित्याक काश्मीराचो आशिल्लो तोय काडलो. हो नवो कायदो आमकां करचो पडटलो. आमी नवे खूब कायदे करचे पडटले. एग्रीकल्चर लँड विकूंक मेळना नॉन गोवनाक. एग्रीकल्चर लँड हे आमचो कायदो आसूंक जाय. हाऊ डू यू वॉट इज स्पेशल स्टेटस? बेसिकली गोंयची जमीन गोंयकाराच्या हातान उरूंक जाय. हें करपा खातीर कायद्यान दुरुस्ती हाडची पडटली. कायद्यान दुरुस्ती हाडपा खातीर खंय मेजर प्रॉब्लेम आहा ते चिंतपाक जाय. गोंयांत मेजर प्रॉब्लेम असो कायदोय जावंक शकता ज्यो जमनी आयज गोंयकारां कडल्यो दुसऱ्याच्या हातान गेल्यात. गोंया भायले लोक तेंच्यांनी जमनी खुबश्यो विकत्यो घेतल्या, त्यो जमनी परत ताब्यान घेवपाचो कायदो जावंक शकता. जावंक शकना. कसेलतेची जमीन हो कायदो इज द फर्स्ट डेमोक्रेटीक रिव्होल्युशन विच एम्पावर्ड द बहुजन समाज. हें एक लँड रिफॉर्म्स म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलें. पूण हें परतें टेकिंग ओवर लँड्स बाय बींग विदीन द कंट्री हें इज नॉट पॉसिबल. हें कोणूय जर सांगता, हें मतां खातीर सांगता, लोकांक फटोवंक सांगतात. नवे कायदे हाडूं येता की एग्रीकल्चर जमीन विकूंक मेळना. ह्यान फुडें हाजे फुडें आनी जे कोणाक आसा तातूंत तूं कन्वर्जन करपाक ताका बंद कर. कन्वर्जनूच करूं नाका न्ही. भायल्यांची जमीन गोंयकाराचीच जमीन कन्वर्ट करूंक दी. नॉन गोवनाची जमीन कन्वर्ट जावचो ना. पार्टनरशीप विथ टुरिजम अँड मायनिंग हो कॉन्सेप्ट कितें तुमचो? पण मायनिंग हें सस्टेनेबल जाय. जे भशेन मायनिंग रेकलेस जालें ताजे खातीर शाह कमिशन आयलें आनीक पर्रीकारान CAGचो रिपोर्ट हाडलो आनी ताणें ती कमिटी केली आनीक हें करून ताणें मायनिंग बंद पडलें. आतां मायनिंग जर सुरवात जातली जाल्यार हे मायनिंगाचो फायदो फक्त थोड्याच फॅमिलींक दी, पूण स्थानीक गोंयकारांक फायदो जावंक जाय. कित्याक फायनली भुमी म्हणटा ती सगळी गोंयकारांची, 5 फॅमिलींची न्ही ती. म्हणटकच हें इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वेल्थ. आनीक एक कन्सेप्ट आहा म्हणटा तें इंटर जनरेशनल इक्विटी म्हणून. म्हणल्यार कितें की आमी मरतले आनी आमचे बरोबर आमी गोंय घेवन वतले अशें जावंक जायना. फुडले पिळगेक ताजो फायदो जावंक जाय. हें चिंतून मायनिंग पसून करता तें सगळेंच खोणून एकूच रातयां गिरेस्त जावपाक चिंतप न्ही. हो विचार आमचे बरोबर आसूंक जाय. पण अशेंच घडलें जेन्ना मायनिंग जातालें गोंय. आतां मायनिंग बंद सद्या रेकलेस मायनिंग जालें म्हणून जे अधिकारी वर्ग आसले ताचेर नदर दवरपी तांच्यांनी कांयच केलें ना आनी मायनिंगाची गोंयांत पुराय वाट लागली. पण हे जे कोणी चुको केल्यो तांकां कोणेच धारेर धरले ना. म्हणटा न्ही हांवें तुका म्हणजे हे एसेंब्लीन क्वेश्चन आहा की 35,000 crore स्कॅम म्हणटात आनी कितें म्हणटात. ताचे जालें कितें? कितले पयशे रिकवर केले? सरकार हें BJPन लोकांक भाशणां दिवन तेन्ना ते निवडून आयले. ताजे मागीर लोकांक ख्यास्त कितली मेळ्ळी जे लोकांनी गोंय चोरलें म्हणटा तें. आनी परतें जो तुमचो सिस्टम आयला तातूंत तेच चलयतले आनी परते लोकांक खातले हाजे वयल्यान कितें प्रश्न आहा? आतां तुमी म्हटलें कितें की पार्टनरशीप इन मायनिंग आनी टुरिजम. आतां मायनिंग तर जवळ जवळ सोंपलेल्यानूच जमा जालें आसा. स्टार्ट जावं येता ना अशें न्ही. मायनिंग स्टार्ट जावं येता पूण मायनिंग स्टार्ट जालें जाल्यार आयदर कॉर्पोरेशन म्हळ्यार स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन ना जाल्यार ताजें ऑक्शन करून मायनिंग सुरवात जातली. तातूंत गोंयकारांक ताजेर कितलो कंट्रोल आसतलो हे मायनिंगाचेर हाजेर प्रश्न आहा. हाका बरो विचार जावपाक जाय. ना जाल्यार गँग्स ऑफ वसेपूर म्हणटा पिक्चर जें पळयलां आमी तें गोंयांत जावंक लागतलें. सगळे भायले लोक येवन कंट्रोल करतले
तांची सगळी येरादारी बिरादारी सगळी तांच्या हातान आसतली. क्रिमिनल वाडटले आनी हें जें धनबाद जालां कोल मायनिंगान तें गोंयांत जावंक लागतलें. आतां उरला टुरिजम. सद्या टुरिजमा ज्या तरेन चलता फुडें गोंयांत ताजेर तुजें कितें मत आसा? म्हाका अशें दिसता की टुरिजम आमचें ब्रँड गोवा म्हणटा ताजे खातीर वाडलां. ब्रँड गोवा सेल्स कितें आहा आमच्यो इतल्योच बऱ्यो वेळ्यो सिंधुदुर्गान आहा, वेंगुर्लान आहा, हय. पूण त्यो खपना. थंय लोक वचना कित्याक गोवा टॅग ना तांकां. गोंयांत कितें खपता कित्याक गोंय म्हणटा तें एक मल्टीकल्चरल सिनक्रॅटीक नेचर आशिल्लें एक जागो. थंय आमचे लोक हॉस्पिटेबल, लोक एक आपुलकेन लोकांक बरें ट्रीट करपी. हाजो फायदो गोंयकारांक जावंक जाय आनी फायदो जर गोंयकारांक जातलो जाल्यार आमी हाय एंड टुरिजम पळोवंक जाय. आमी अशें पळोवंक जाय की देशांतले गिरेस्त लोक हांगा येवचे, गरीब न्ही, गिरेस्त लोक येवन आमचे गरीब लोक गिरेस्त जातले. हो आमचो हादर. सद्याचो जो स्टेटस आसा गोंयांत सद्या आमचे थायलँडाचे पतायाचो मॉडलाचेर आमी वतात. सामके चीप टुरिजम, बॅकपॅकर्स नंबर म्हणटा ते दाखयता. मुख्यमंत्री हड्डे फुलोवन सांगता की इतले लोक आयले पूण इकॉनॉमी तुजी कित्याक खंय पावली? तूं लोन घेत आहा, आठवड्याक 100 कोटी रुपया लोन घेता तूं. हाजे खातीर टुरिजमाचो फायदो स्थानीक मनशाक कितलो जाता हाजेर प्रश्न आहा आनी ताजेर पूर्ण विचार जावपाची गरज आहा. तुमी आनी एक वचन दिल्लें लोकांक तुमच्या मॅनिफेस्टोन, तें म्हणल्यार तुमच्या मतदारसंघांतली जवळ जवळ लागले की सगळ्या घरांक तुमी डायरेक्ट सिवरेजच्या लायनीक कनेक्ट करतले. आमचे 100% सिवरेज म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ली आहा. 100% अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी जाल्ली आहा. एकूच स्मार्ट रस्तो 1.8 किलोमिटर्स डक्ट घालून फायबर ऑप्टीक केबल, इलेक्ट्रिसिटी, उदक, तें सिवरेज आनीक आमचे इंटरनेटाचें डक्ट घालून रस्तो, स्मार्ट रस्तो म्हज्या मतदारसंघान जाल्लो आहा. सो म्हज्या मतदारसंघाक हांवें फ्युचर रेडी फातोर्डा ह्या स्लोगनाचेर हांव आतां इलेक्शन झगडटां. आनी हांव म्हणटा की आमी डिवेलपमेंट जर केला जाल्यार लोकांनी मत मारचें. डिवेलपमेंट दिसना मत मारनाकात. हांव फटाशो मानना. जें सुदारणा जाल्या चड करून हांव सरकारान येवन जें हांवें कायापलट केलां फातोर्डाचें तें लोकांक दिश्टी पडटा. आमचे रस्ते व्हडले आनी एक आसा, हें सगळें करतना हांवें केन्नाच पुलीस फोर्स म्हणटा खंय वापरूंक ना. आमी एक नवो मॉडेल फातोर्डेच्यान हाडला. तो मॉडेल डिवेलपमेंट बाय कन्सेंट. लोकांक जें कितें जाय तेंच केलें. खंय लोकांक आमी समजायला की बाबा रस्ते व्हड जाय, एक्सिडेंट जाता आनी हुकुमशाहीचो वापर. हुकुमशाही खंयच ना. खंयच फातोर्डान हांवें पुलीस म्हणटा आज मेरेन केन्ना वापरूंक ना. हांव आज 9 वर्सां आमदार आसा. डिवेलपमेंट केला, कंप्लीट फेस चेंज केल्लें आहा फातोर्डाचें. हाजो अर्थ अशें न्ही तें रुरो अर्बन नेचर जें फातोर्डाचें आशिल्लें तें आमी चेंज करूंक ना. अर्बन स्टेटस बरो आसा पूण शेतकारांक पूर्ण सपोर्ट दिल्लो आहा. इतल्याय वर्सां दिता हांव. शेती आमची बरी चालू आहा. थंय गवळी समाज आहा जे गोरवां घरान पोसतात आनी त्या धार्मीक हातून ताका मानतात. सगळे तरेचे जाती आहा आनी सगळे बरे भशेन जगतात. आनी हांवें केन्नाच खंयच्याच मनशाक हॅरेस करूंक ना, इन्क्लुडींग बीजेपीचे खंयचेच वर्कराक. नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स हाचो फायदो कितें जातलो अशें केलें? नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जें जालां, नॅशनलायझेशनच जालां तें. नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स म्हणून जालां तें जावन म्हाका दिसता सगळो फोकस एक आसा की कोळसो जो येता तो कोळसो व्हरून कर्नाटकान पावोवप. कंप्लीट फोकस इज ऑन मेकिंग गोवा अ कॉरिडोर फॉर कोल. साऊथ आफ्रिकेच्यान, ऑस्ट्रेलियेच्यान कोळसो येतलो. पण हातूंतल्यान गोंय राज्याक कांयच फायदो ना. इवन एनवायरमेंट सेस दिवपाक तयार ना जिंडाल. गव्हर्मेंटान ताका बील हें घालें. पयलेचदा प्रमोद सावंत सांगता 190 कोटीचें आपल्यान तांकां चलन केलें म्हणून. पूण 1 रुपया ताणें दिवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी ते कोर्टान झगडटात आनी ते 1 रुपया दिवचे ना. सो आमकां हो कोळसो जायच कित्याक? जेन्ना सगळी गोंयची जनता म्हणटा गोंयांत कोळसो नाका म्हणून, तेन्ना सरकाराक खास कित्याक हो कोळसो जाय म्हणपाक हें म्हाका कळना. तुमी म्युनिसिपल रिजर्वेशनाचेर केस घालून तुमी जिखले ती केस. आतां अशें कितें वायट आसलें म्युनिसिपल रिजर्वेशनान? म्युनिसिपल रिजर्वेशनान 3 वस्तू चुकिल्ल्यो तांच्यो. एक म्हणल्यार घटनेच्या खाला 33% रिजर्वेशन बायलांक मेळूंकूच जाय, तें कमी जावंक शकना. आनी रिजर्वेशन केल्लें तातूंत तें कमी आशिल्लें. ओबीसी कमी आशिल्लें. 27% ओबीसी हें तांकां एक कॉन्स्टिट्युशनल रायट तांचो ओबीसीचो.
STचो 12% जावंकूच जाय, हें जावं नाशिल्लें. सो आमी कोर्टान वचून जो आमी न्याय दिला हो विकर सेक्शन आनी बायलांक दिल्लो आसा. हातूंत खूब जाणांचें एस्पिरेशन हाल्ल्यां, खूब जाणांक जे रावपाक जाय आशिल्ले ते रिजर्वेशन दुसरें जावन तांकां शॉक पडिल्लो आहा. पूण हातूंत कोणाच्या हातान ना हें कित्याक कोणाच्या हातान ना? कित्याक हांवें एक बील मूव केलां हेय खेपे की हे सगळें डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन हे स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन आसचें म्हणून, हें DMA कडेन आसूंक जायना म्हणून. कित्याक DMA म्हणटा सरकाराच्या हातान बावलें आसता. आतां दिल्लीक केजरीवाल सरकारान कितें केलां की उदक फुकट दिवपाचें लोकांक, मागीर लायट कमी दरान दिवपाचें, म्हणल्यार अमके युनिट सुद्दां फ्री दिवपाचें. तशेंच तुमचो एक 24 कलमी कार्यक्रम आसा अशें म्हणटा तुमी की जातूंत तुमी फुकट उदक दितले आनी शेतकामत्यांक कमी दरान वीज दितले. हय सामकें. एग्रीकल्चर म्हणटा तें गोंयांत 5वें गोंय उरपाक, बाकी बाब जे आपले पदांनी म्हणटा कवितेन म्हणटालो तें एक ग्रीन गोवा पळोवपा खातीर एग्रीकल्चराक आमी सपोर्ट करपाची गरज आहा. गोंयांत एग्रीकल्चर अनअफोर्डेबल. गोंयांत तें आमची जी माती आहा जी लॅटरायटीक सॉयल हातूंत तें बसना आनी फार्म लेबर आमचे कडेन ना. सो मॅकनायझेशन चड जावपाची गरज आहा आनी भरपूर इन्सेंटीव दिवपाची गरज आहा. पूण गोंय जर 5वें उरलें जाल्यारूच ट्युरिस्ट येतले. गोंयांत माड आहा तेन्ना म्हणसर ट्युरिस्ट येतले. गोंय जर मुंबय भशेन सगळें माड कापून केलें जाल्यार तें जावचें ना. आमचो सरकार येवन हांव सरकारान पावून हें माड म्हणटा ताका आमी कल्पवृक्षाक स्टेट ट्री केली, जें BJPन तण केल्लें. आमच्यान छाती फुलोवन सांगूं येता की गोंयकार झाडां राखण कायदो जो आसा तो माडांक लागू करचो अशें म्हणटा तुमी. 100% माड म्हणटा तें झाडाचें कॅटेगरायझेशनांतून भायर काडिल्लें तांणी. तें आमी परते हाडलें आनी ताका स्टेट ट्री केलें. आतां तें ऑलमोस्ट होली जाल्लें आहा. इट इज द स्टेट ट्री ऑफ गोवा. हो कल्पवृक्ष हो हिंदू मायथॉलॉजीनूच व्हडलो न्ही, आमच्या गोंयांत तो आतां स्टेट ट्री जाल्लो आहा. हो ताका मान दिल्लो आहा, आमी दिला तो सरकारान वचून. आतां फुडली वेंचणूक लागीं आसा सारकी. ह्या वेंचणुकीच्या संदर्भान तुमी कितें म्हटल्यार अशें फॉर्मुलेट केलां, एक नवो मॉडेल बी असो कितें? पळय आमी अशें पळयलां की नवे चेहरे लोकांक जाय. एट द सेम टायम सर्वसामान्य मनशाक चड करून बहुसंख्य लोकांक जे कितें जाय त्या लोकांक रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय. BJP हिंदूच्या नांवान लोकांक फटयता. आमी बरे लोक, सगळ्या पक्षांतले बरे लोक, चड करून BJPंतले बरे लोकांक आमी घेतिल्ले आहा, जांकां थंय चान्सूच नाशिल्लो कित्याक ते जातीवादान मानपी लोक. BJP हांगा तांकां आमी चान्स दिल्लो आहा. आनी बहुजन समाज, चड करून भंडारी समाजाचे खूब लोक आमकां जॉयन जाल्ले आहा. आमी तांकां स्थानाय दिल्लीं आहा, रिस्पेक्टेबल पोजिशन दिल्लें आहा. किरण कानोलकर म्हणटा आज वर्किंग प्रेसिडेंट आहा, ताका ताजें उतर हांगा चलता आनी ताका स्थान आनी मान दिल्लो आहा. म्हणटकर गोंयचे बहुजन समाजाक, गोंयचे क्रिस्तांवांक, गोंयचे मुसलमानांक आमी बरोबर घेवन, सगळे समाजांक बरोबर घेवन गोंय फॉरवर्ड व्हरूंक आमी सोदतात. म्हणजे हें जर खरें ठरलें तुमी म्हणटा तें जाल्यार येता ते वेंचणुकेक तुमचे 40 उमेदवार उबे आसतले? ना, 40 उमेदवार हांव करूंक सोदना. कित्याक खंयचोच यशस्वी पक्ष ज्या तरेन सांगलें आतां की तुमी सगळ्या वाठारांतल्या सगळ्या धर्मांतल्या लोकांक तुमी घेवन फुडें वचूंक सोदता. तें सगळें करूंक सोदतात आमी. पूण हें करतना एक पब्लीक सेंटिमेंटूय असो आहा. लोकांक अशें दिसता की सगळे पक्ष जे BJPचे विरुद्ध आहा तांणी एक जावचें म्हणून, एक जावन एक विकल्प दाखोवचो एज अ युनायटेड ओपोजिशन. जें हांव एसेंब्लीन करतां, सगळ्या बरोबर काम हें करून कोऑर्डिनेट करून जे आमी अटॅक करतात सरकाराचेर, तें एसेंब्लीचे भायर वेंचणुकीचे टायमार जावचें अशें गोंयकारांचो हावेस आहा. आनी तो मान दिवन आमी तें करूंक सोदता. पण फाटले फावट 4, हे फावट कितले उमेदवार आसतले तुमचे? आमचे 10 उमेदवार एट द मोमेंट रेडी आहा. आमी ते वाडोवंक सोदना कित्याक दुसऱ्या पक्षां बरोबर एडजस्टमेंट करतना डिफिकल्टी येत म्हणून. पूण धर दुसऱ्या पक्षांक नाका जाल्यार आमकां कॅपेसिटी आहा ते वाडोवपाक. पण आतां तुमी जो मॅनिफेस्टो केल्लो, आतां परत हे वेंचणुकेक परत मॅनिफेस्टो आसतलो, तो मॉडिफाय जातलो, नव्यो गोश्टी आनीक तितून एड जातल्यो. आनी तुमी हें कितें सांगता की आमी जेन्ना पावराचेर येतले तेन्ना आमी ही सगळीं कामां करतले. आतां जाल्यार तुमी मॅक्झिमम जागा तुमकां मेळचे म्हणून तुमी कित्याक वावुरनात अशें विचारता हांव. एक 10च कित्याक म्हटलें तुमी? हांव इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक BJPचें सदांच कारस्थान आसता की अ युनायटेड ओपोजिशन इज बॅड फॉर देम, डिवायडेड ओपोजिशन इज गूड फॉर देम.
आमी जर 40 कडेन रावले पळय. आनी एक विचार करूंक जाय आमी की पर्रीकार 2012 जेन्ना पूर्ण भोवमतान पसून 21चे वयर ताका जेन्ना सीट मेळ्ळें तेन्ना पसून ताणें 40 जागा झगडूंक नाशिल्ले. तेन्ना पसून ही हॅड नॉट कॉन्टेस्टेड 40. सो इन द हायट ऑफ पॉप्युलॅरिटी बीग पार्टीज हॅव नॉट कॉन्टेस्टेड 40. सो हाजे खातीर आमी स्ट्रायक रेटान न्हय, आमी क्वॉलिटी पळोवपी, क्वॉन्टिटी न्ही. चड सीट उबे रावले म्हणून ती पर्संटेज न्ही. आमी वी आर ऑलरेडी अ रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी. आमकां पर्संटेज वोटाचें इंट्रस्ट ना. आमकां मारता तो फार लागपाक जाय, लागून तो मनीस जिखूंक जाय. जिखून तो मनीस गोंयाक न्याय दिवंक शकूंक जाय आनी गोंयकारपणाक घात करूंक जायना. हाजे खातीर आमी काम करतात. गोंयकारांक तुमची कितें मॅसेज आहा जाल्यार? गोंयकारांक म्हजी मॅसेज इतलीच की ह्या दिसांनी खंयच्योय वेंचणुको येतात तेन्ना एकवटान रावात, संघटीत रावात आनी विचार करात की फायनली फकत 2 टिमी आसतात. आतां आमचे मतदारसंघात फातोर्डा आतां जे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाता थंय 2च टिमी आहा. एक BJP आहा, एक गोवा फॉरवर्ड आहा. मडगांवान 2च टिमी आहा, एक काँग्रेस आहा, एक BJP आहा. म्हणटकच तिसरे जे कोण आसात ते सगळे नॉन सिरियस प्लेयर. हे कोण केन्ना केन्ना रुलींग पार्टीनूच फुडें काडिल्ले लोक, मतां फोडपाक आयिल्ले लोक. आमी सुसंस्कृत जनता जी गोंयांत आहा आनी हांकां पयलीं आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी असल्या लोकांक आमी भीक दिवंक जायना. कित्याक जर दिली जाल्यार होच करप्ट कम्युनल आनी सारको गोंयकार विरोधी सरकार परतो येतलो. तांकां निखळावप हे सगळ्यांचो एक धर्म असो चिंतून सगळ्यांनी एकवटान आमी गोंयाक मुक्त करपाक जाय हे 60वे मुक्ती वर्साचे दिसा. ओके, थँक्यू.